मये मतदारसंघात येवपी आणि आर्थिक नदरेन कमकुवत आशिल्ले वन मावळिंगे पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ परत एक फावट बायल पंचाचे गळ्यात पडल्या। वॉर्ड नंबर 5तल्यान वेचून आयिल्ली प्रियंवदा हर्षद गांवकार हांची सरपंच म्हूण जाल्यार वॉर्ड नंबर 1तल्यान वेचून आयिल्ले तुळशीदास चिबडे हांची उपसरपंच म्हूण बिनविरोध निवड जाल्या। फाटल्या पंचायत मंडळाच्या कार्यकाळांत हे पंचायतीचे सरपंच पद बायलां खातीर राखीव आशिल्ले, मात हे फावट ही सुवात उक्ती आसतनाय आणि दादल्या पंच वांगड्याचे भोवमत आसतनाय हे पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर एके बायलेची निवड जाल्या। हांव प्रियंवदा हर्षद गांवकर वन मावळिंगे कुट्र पंचायत हांव आज सरपंच म्हणून निवडून काडला, बिनविरोध निवडून काडला। पंचांनी परतून गांवाच्या लोकांनी म्हाका सरपंच म्हणून बरे रितीन काम करचें म्हणून निवडून काडला। ते भायर हांव आमदार तशेंच सरकाराचे वतीन हांव काम म्हाजे कडेन हातान जाता तितले करून घेतले आणि बिनविरोध निवडून हाडला न्हू, त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता, त्या गांवांतल्या लोकांचे आभार मानता।